आम्ही पोरूच्यान बर्थ सेंटेनरी सुरू केली. पहिली केली बाकी बाबाच्या, हळूहळू बाकी बाब, मधुराय सरदेसाय, रवींद्र केळेकर, जॉय अगोस्टीन फेर्नांडीस, पाय तियात्रिस्ट आणि भिकूभाई आगलाची ह्यो सेंटेनरी सेलिब्रेट केल्यो. अश्यो चालू दवरच्यो. तशेंच अपकमींग कालूच आमी उलयल्यात त्या खातीर अपकमींग इव्हेंट्स इन मेमरी ऑफ सिनेमॅटोग्राफर के वैकुंठ, फिल्म एडिटर भानुदास दिवकर, हय मडगांवचो फामांतलो, श्याम बेनेकराची सगळी फिल्म ताणें एडिट केल्ली आसा, आनी म्युझिक डायरेक्टर एंटनी गोन्साल्वीस. तुमी सगळे वळखता आसतले एंटनी गोन्साल्वीसचें नांव. माय नेम इज एंटनी गोन्साल्वीस हो होच. हाजें नांव वयल्यान त्या पिक्चरान ताजेर पद बरयलें गेलें. ताजी कमिटी थँक्स ऑल द प्रोड्युसर्स, एक्टर्स, डिस्ट्रिब्युशन्स, तियात्रवाले जे हांगा परफॉर्म करताले, कळ्ळें, ड्यू टू अनएवोलेबल प्रीमस रिपेर वर्क स्टार्ट जाल्ल्यान आमकां हें बंद करचें पडलें. And we at Ravindra Bhavan fully sympathize with and understand the difficulties faced by the theatre producers, artists from theatre, and also producers and artists from Konkani and Marathi production teams. We assure all artists and art lovers that we are committed to work with complete dedication to restore the auditorium and Black Box to their full glory as soon as possible. आणि आमगे तुमकां कितें म्हणजे हांगा येतात लोक बेश्टीत दादागिरी करता अशें आमकां सांगात, तुमकां सांगात, तुमकां सांगात. धरून काय दे आर द ऑथॉरिटी टू टॉक ऑन द आर्ट, दे आर द ऑथॉरिटी टू टॉक ऑन एक्वस्टीक, दे आर द ऑथॉरिटी टू टॉक. ती बेश्टीत घेवन हांवें सांगिल्लें पळय, म्हणजे पयलींच जावचे पयलीं एक टॅक्नीक आसता, ताका खबर आसता फाल्यां कोण येवपाचा. तुम्ही ताका फाल्यां ताका हाडपा जाय, ताका मागीर तो फाल्यां येता, म्हणटा ताका वास लागता पिक्चर तर तो घेवपा आसा. आनी दॅट दे वॉन्ट दॅट क्रेडीट घेवपाचें. तुमी क्रेडीट घेयात नाल्यार डेबीट करात, आमकां कांय खबर ना. पूण आमी आमचें काम एंटायर टीम एज अ वॉच डॉग रवींद्र भवनचे थ्रू आउट आसतात. एकामेकांक कितेंय जर कोण चुकता जाल्यार येवन सांगतात. सो नथींग टू वरी अबाउट दॅट. The committee members present unanimously condemned the behavior of Kala Rakhand Mat and Mr. Prabhav Naik for their arrogant conduct and derogatory comments about Ravindra Bhavan Margaon and its operation. सगळ्यांनी युनानिमसली कंडेम केला आणि ताका लागून ताणें सगळे म्हळें आमी येता ताका प्रेस कॉन्फरन्स आनी वील टेल द प्रेस. The members would also like to inform all parties with vested interest that the artists of Margaon, along with the committee members and staff of Ravindra Bhavan, are more capable of managing the institution. The progress of Ravindra Bhavan over the last 2 years stand as a testament to this. The past 2 years have been golden period of Ravindra Bhavan Margaon, involving members, artists, producers, directors, and art lovers in a successful journey that has made it both joyous and memorable for all.